नाव सांग. हांव हरीश मडकयकार. लास्ट 6 म्हयने जाले आमी सदांच उदकाक लागून खूब त्रास काडटा. एवरी टायम लास्ट ग्रामसभेक सुद्दां आमी हे इश्यूज आमचे मांडले. तेंच्यांनी रेजोल्युशनां घेतली, पूण आयज रेजोल्युशन घेतलें जाल्यार फाल्यां कांयचें कांय ना. हांकां आतां हे इट इज अ कंप्लीट फेलियर ऑफ VP रेस मागूस आनी तेचे ते मेंबर्स बसलेले आहा पळय दे आर ऑल लीस्ट बॉदर्ड. आतांच पयलीं एक बायट दिता आसतना आमकां एक वॉर्ड मेंबर हांगा गावल्लो. तेणें सांगलें की आपूण लोकां वांगडा आसा, आपल्या वॉर्डाक आपूण खंय टँकरांनी उदीक पावयता अशें म्हणून तेणें सांगलें. पूण तो आमकां हांगा सपोर्टाक येनासलो. तो चुकून बोकडो पोरसान पावलेलो, तो आमकां शिरकालो. आनी जस्ट बिकॉज लोकांच्या तोंडान पडोंक जायना म्हणून तेणें कितें सांगलें की आपूण लोकां वांगडा आहा आनी आपूण लोकां खातीर आपूण आपलें स्टेटमेंटूय दिता म्हणून. अशें कांयच ना. हांकां गांवच्या लोकांचें कांयच पडलेलें ना. हे फक्त आपल्या पोटाच्या भरीक हांगा बसलेले आसा. इलेक्शनां येयलीं म्हणून इलेक्शनाच्या 15 दिसांक ते अशीं कामां अशें नितळ रस्ते आनी हे ते करता आनी जशें इलेक्शन सोंपलें खंयच्या खंय कांय ना. असले हांगा गजाली जाल्ले आसा. लास्ट 6 म्हयने आमी लिटरली, हांव तर कामाक गेलो, म्हाजी बरी नासलेली आवय हांगांतल्यान तारी वयल्यान जावं आनी खंयच्यान बाबा कोणाचे पायप मागून बांयचें उदीक अशें करून आमी उदकाचे त्रास सोंसता आनी ती बाबडी भरता. आतां लास्ट आमी काल जशी आमी मिटींग, आमच्या एका भावान एक मिटींग आपयली, तशें आमी 200 लोक हांगा वेऱ्या मारुतीच्या देवळान जमले रातच्या 8 सुमार 10 जाली. सकाळी 7 सुमार आमच्या शेजाऱ्यान आमच्या दारार मारल्यान सांगलें नळ येयला म्हणून आतां एक बारीकशी सभा जाता जाल्यार रोखडेच पळय फोरवरच्यान हांगा वेऱ्या टाकी भरोन लोकांक उदीक पावता. जे हो खेळ चल्ला PWDचे AE JE दे आर लीस्ट बॉदर्ड. आमच्या विलेज पंचायतीचे मेंबर दे आर लीस्ट बॉदर्ड. असले त्रास आमकां हे लोकांनी केल्या. हांव मागता लोकां कडेन फुडलें इलेक्शन येयलें जाल्यार तुमी वायजली वोट करा. बेश्टेच कोणाच्या हेका येवन तुमी बळी पडनाका आनी असले हांकां निवडून हाडा. हे निर्लज्ज मनीस सारके हांगा बसल्यात पळय ते. आयज काल सगळ्यांक फोन केल्ले, MLAच्या पोतान सुद्दां म्हाका दिसता फोन केल्लो, पूण इनॉग्रेशन खंय कसलें इनॉग्रेशन ना. हो फावंडेशन स्टोन खंय. फावंडेशन स्टोन म्हणल्यार आयज स्टोन घालतले आनी फुडल्या 2 वर्सांनी केन्ना तरी कोणाक ते उदीक पावपाचें चालू जातलें. इनॉग्रेशन आसलें आमी एका टायमाक ओके म्हणटा आसलें बरें इनॉग्रेशन म्हणजे कितें. आयज तर इनॉग्रेशन जाल्यार फुडल्या 7 दिसांक खंयच्या तरी आमकां उदीक सुरळीतपणे येतलें म्हणून आशा आसतली आसली. पूण अशें कांय ना. तो फावंडेशन स्टोन 11:30 पंचायत ओपन जाता 10 सुमार. पूण हेंची आतां हेंकां तर इतल्या लोकांची काळजी आसली, तेंच्यांनी पयलीं हांगा भेट दिवन एक 2 उतरां तरी कसलें तरी आश्वासन तरी लोकांक दिवन तेंच्यांनी वचपाचें आसलें. पूण ना, तशें कांयच जाल्लेलें ना. आमदारूय हांगा पावोंक ना, तुजे पंच मेंबरूय हांगा कोणूच ना. 2 म्हयने वयर जाले उदक ना. आमी बांयचेर वचून उदीक काडटा बियोंग. आता 10 दिसांनी रात्री आम्ही मिटींग घेतली. गॅदर जाले 200 लोक. सकाळी 7 म्हाका घराडे उदक येयला. आता हो म्हणल्यार चमत्कार कसलो. राती हांवें 1200 रुपया दिवन टँकर हाडला. खंयचे भशेन घालपाचे रे उदक आसा ते उदक कोणाक सप्लाय जाता सांगले न्हू. हे लॉबी आसा न्हू, हॉटेल लॉबी हे लॉबी न्हू, हेंका डायवर्ट जाता रे उदक रे. जाल्यार उदक 10 दिसांनी आयज कशें येयले ते प्रश्नाचे उत्तर कोणी कन्सर्न ऑथॉरिटी आमकां दिवचें. सादो प्रश्न आसा. उदक कशें 10 दिसांनी आयज आयज सगळे गांव वांगडा येवंक शकता. अशी ऑलरेडी सोदता मरे. आयज त्या वड्यार फाल्यां आयज सगळ्यांक कशें उदक येयलें. खंयचो चमत्कार जालो तर एके रातीन. रड्याची सुपारी मरे आणि पंचायत मेंबरां ते भिकारी. आयज ते सगळे पळोवन गेले. जे लोक मताच्या टायमार लोकांच्या दारांनी भीक मागून कट्टी घेवन भोंवताले मतां मारून म्हणून, ते एकटोय मेंबर ना, सगळे गायब जाले. सरपंच खंय थंय पिडयेन ती पिडा पळोवपाक गेल्या खंय. अरे गांवची पयली पिडा पळयल्या ती सॉर्ट आउट कर मरे. हो सगळो मुद्दो खंय सुरू जाता खबर आसा. हे जे मेगा प्रोजेक्ट आमच्या गांवांत येता, मेगा प्रोजेक्ट हे खरें म्हणचे पहिले बंद करपाक जाय. ते जो पर्यंत बंद करिना तो पर्यंत आमचो गांवचो सुटावो जावूच शकना. मोठी मोठी पायपलायनां घालून तेंच्यांनी मेगा प्रोजेक्टांक परमिशन दिलां. म्हाका सांग पळय, तिळारीचो जर इश्यू आसलो जाल्यार आमच्या तिळारीच्या हितून 7 ते 8 मतदारसंघ येता. थंय कितें इफेक्ट जायना. कळंगूट सारख्या भागान उदक कशें 24 तास येता. थंय शॉर्टेज जावपाक जाय. कित्याक पर्यटनाच्या बाबतींत कळंगूट हे नंबर 1 आसा. थंय शॉर्टेज नात. शिवोले उदक येता, परवरी उदक येता, थिवी उदक येता, म्हापशा उदक येतात. आमीच खंय साडे आमकां भुगचें पडटा रे. एक कारणीभूत कोण. राती मिटींग घेयना पळय खंय तर पायपाक गुड्डो म्हणून तो काडलो बी काय म्हणटा हांव. 10 दिसांनी जायज उदक सकाळ फुडें येयला पळय संक सुमार न्हू, ते खंय उदक साठोवन दवरलेलें आनी कोणाक सोडपाक ती तयारी केल्ली हेज्या पयलीं उत्तर दिवचें आमकां. आयज पंचायत मंडळ खंय गायब जाली. ज्या गोष्टींक तुमी सायनी मारता कन्स्ट्रक्शनाक पळय न्हू, तेन्ना तुमकां अक्कल येना. वो आतां पळय बिनकामाचो न्हवरो भितर पावला सेक्रेटरी पळय तो सांगता आपूण रिटर्न दी. तुका कसले कपलाय रिटर्न दी. 6 म्हयने जाल्यार तुका ईच एंड एवरी गजाल तुका खबर आसपाकूच जाय.
उदक कितक्या, लायसनां कितक्या आमी दिली, रिकन्स्ट्रक्शनां कितकी दिली, ह्या एक तोंड पाट आसूंक जाय. हो नंदी बेलावडीत बसयला हांगर, हो बिन कामाचो न्हवरो. म्हाका तें म्हटला तिणें तो पपेट न्हू, तेज्या पेक्षा भयानक शब्द हांव वापरिना तेका. पळय एक सांगता तुका, हो पळय संकट गांवचेर येयला, हे मरे गोंया बरें येवपाचें. अख्ख्या गोंयांत मरे शादूर सांगू दे, परत सांगता हांव, येणाऱ्या काळात प्रत्येक जाण तुका सांगता, भुरगीं मरे आपल्या आवय बापायक विचारतली, जेन्ना उदकाचें संकट येयल्लें तुमी खंय न्हिदलेले कोण आवय बापूय, तेन्ना नाल्यार आमकां तरी धुकलून तरी उडोवपाचें ह्या टायमार म्हणून. हे संकट मोठ्या प्रमाणात येवपाच्या गोंयचें लक्षांत दवरा. प्रत्येक गोंयकारांक सांगता, हो साळगांव पुरी मतदार पुरतो ना, हो संपूर्ण गोंया पुरतो आसा. प्रत्येक विलेजांनी आपल्या विलेजीन मेगा प्रोजेक्टाक ऑब्जेक्शन घाला, बंद करा, दिवं नाका. पयलें सांगा तांकां, गांव पयलो प्रोजेक्ट मागीर. जशें तुमी म्हटलें की हो शोपीस दिसतो, हो चुकून डिपार्टमेंटान जॉईन जालो, हे उलोवन काय अर्थ ना. पंचायत गायब जाले, सरपंच पोवळे आसले खंय आमी जाया हे कितें आसा, दाट लागले तांकां काय तितले तेच्या घरा कडेन भुरगीं बाळां कांय ना. आहा ती आमकां तेजे उलोवन काय फायदा ना. हांव येयला हांगा टाकी आमकां तेन्ना तुमकां ऑलरेडी खबर आहा न्हू की आयज बाबा मोर्चा घेवन येतली. काल तुमकां थंयसून न्यूज मेळ्ळो, मिटींग जाल्ली. ड्युटी कितें आसली रे तुमची, हांगा रावपाची ड्युटी आसली. वॉर्ड मेंबर्स कोण आहा ते, आनी सेकंड थिंग सरपंच मेन ना, वॉर्ड मेंबर ना सरपंच ना. फोन स्विच ऑफ करून दवरला. हा, फोन स्विच ऑफ केले की जालें. घरा खबर ना तुमची, आमकां घरा वचो शकना आमी. हा, तुमची ड्युटी आसली आज रावपाचें आनी हे सगळें फेस करपाचें. आन्सरां दिवंक जायना जाल्यार कित्याक पंचायतीन बसल्या, पयशे खावपाक बसल्यात. हा, उलयल्यार मागीर म्हणटा तोंडान सुबेस म्हणून. कितें करपाचें, सगळें वोगी रावन आयकपाचें. आनी पयली स्ट्रायक म्हणून खबर आहा, बॅकअप धाडल्यात. हय, कितें आमी कितें हांगा हे बांदलाय ती पंचायत कितें फातर मारून फोडटले, बॅकअप धाडला ते. हा, आमकां गरज ना फोडपाक, आमी कितें ते कायद्यान वयता. आनी कोण जाल्यार काल खबर आसतना रावतलो आसलो, बाबा आमी सॉर्ट आउट करया लोकांचे इश्यूज कितें आहा ते म्हणून. ना, इनस्पायट ऑफ दॅट तुमी धांवल्यात मरे. खंय गेला आय डोंट नो, खंय गेला ते इनॉग्रेशनाक गेला काय खंय गेला म्हाका पडलेलें ना. म्हाका मेन कितें खबर आसतना मनीस पळयटा म्हणजे तो नालायक मनीस. इन वन वर्ड तो नालायक मनीस. ही कांट फेस द प्रॉब्लम एंड इश्यूज ऑफ द पब्लीक. आनी जेन्ना तूं नॉर्मल पब्लिकाचो जर तुका इश्यू सॉर्ट आउट करूंक जायना न्हू, त्या खुर्चेर बसून ती खुर्ची तापोव नाकात, त्या खुर्चेचो अपमान करूं नाका. दॅट सेक्रेटरी सांगता आतां ना अशें तशें तशें. म्हाका एक सांग, तूं जर सेक्रेटरी मरे, तुज्या हातीन पावर आहा मरे, तुज्या अंडर कोण कामाक आहा तांकां सांग मरे तूं कर म्हणून, तुजें आयकचें ना ते. हा, क्लार्क हांगा गेला, BLOच्या हेका गेला, तेका गेला, तो वचो BLOच्या नाल्यार लग्ना वचो कोणाचें आमकां पडलेलें ना. ड्युटी कितें आहा ती कर मरे. क्लार्काक खबर नासलेलें स्ट्रायका म्हणून. हा, खबर आसतना तुमी हें करता मुद्दाम. सरपंचाकूय खबर आसलेलें, खंय गेली फक्त काय ना. हांव कितें सांगता, हांवें 4-5 दीस पयलीं नळ येना म्हणून तेका हेका एसिस्टंट सब इंजिनियराक फोन केल्लो पर्वरी. तो म्हाका सांगता, बायगो पंपींग करता म्हणटा, फक्त पंपींगूच करता. पंपींग करून उदकूच येना. कसलें मोड्याचें पंपींग करता तूं. हा, पंपींगूच करता, पंपींग करून उदक चडना म्हणून. हा, 4-5 दीस जाले पंपींग करता. ते दिसा जाल्यार ते दिसा देवळा कडलो लोक येता म्हणून कळलो, रातोरात उदक सोडले. काल आतां मिटींग जाली, तारीर उदक सोडले. म्हणजे तुमचे कडेन उदक आहा पूण तुमकां सोडपाचें ना. 6 म्हयने जाले उदक ना. आतां पंचायतीन इतको स्टाफ आहा कामाक, वयतात मरे मुतोंक काय बेश्टे मुतोन येता. उदक घालीना, घाणी घातलाय थंय मुताच्यो. हा, येदी व्हडली बांदला पंचायत, ती तरी नितळ दवरलाय मुगा. हांव काय तुमकां तें उदक केन्नाच्यान येना. फाटल्या फावटी तुवें न्यूजाक सांगलेलें हांवें सांगलेलें ते. अजूनय उदक येवपूच ना. पळय 8 दिसांनी एकदां उदक येता न्हू, दॅट इज नॉट द सोल्युशन. 8 दीस तूं थांबोवन दवरतलो. उदक येता तेन्ना तूं संडासाक वयतलो आनी कपडे बीन धुतलो. 8 दीस दवरतलो तूं सगळें. हा, पोट घट धरून बसतलो 8 दीस. 8 दिसांनी वचपाचें सगळें हेका. आनी एक पॉयंट हेंच्यांनी उदक भितर म्हटलेलो कारण की पयलीं तरी लोक हांवेनूच मेन्शन केल्लो की थोडे लोक वयता दर्यार. ते थिंग सेकंड थिंग पयलीं तरी ते जाताले. आतां वचा आनी पळया, कपल्सां बसता, कोण कोण बसता तेंच्या फुड्यान बसपाचें. हा, उगडे. आनी त्या दिसा होच मुद्दो काडलेलो, हायजेनीक तें. हा, इतलेंच हांव म्हणटा की म्हणजे पळय आतां 4-4 दिसांनी आयज ह्या वाड्यार, फाल्यां त्या वाड्यार मुत्ता तसो बारीक पिरी नळ धाडटा. हा, कशें जातलें. टँकराची वेवस्था करता, हांव ना म्हणिना, बट कितले दीस टँकराचें उदक वापरूंक बरें. पिवपाक कितें तें सांग. पिवपाक मेन, पिवपाक घाणेरडें उदक पिवूं शकना आमी. हांव इतलेंच म्हणटा की टेम्पररी सोल्युशन्स वी डोंट वॉन्ट. एवरी प्रॉब्लम हॅज अ सोल्युशन. सो म्हाका एक पर्मनंट सोल्युशन दिया तुमी. हांव इतकेंच म्हणटा.
म्हाका पर्मनंट सोल्युशन दिया बिकॉज म्हाका जशें न्हू सगळ्या गांवच्या लोकांक प्रॉब्लेम जाता वो म्हाजो एकट्याचो मुद्दो न्हू सगळ्यांचो मुद्दो ल्हान भुरगीं ती जाणटेल्या मेरेन प्रॉब्लेम जाता थोड्यांची आयजूच सकाळी एक न्यूज कळला म्हाका खबर नासलेली कोण एक बेड रेस्टरा म्हाका सांग ती बायल बेड रेस्टरा घरान घोव एकटोच आहा कोण उदक भरतलो कोण हें करतलो त्या बायलेक तें सांगा तुमकां मरे पयलीं घरान भोंवा मातशें लोकांले आनी पळया लोक कितें कसो सफर करता कोण पेशंटा कोण कितें मातशें पळया वचोन तें मागीर तुमकां लोकांचें न्हू कळटलें आपल्या घरान बरें आहा म्हणून इट डजंट मीन की सगळ्यांच्या घरान बरें आहा तुमकां उदक आहा बायो आहा मोटर आहा सगळें आहा तुमकां लोकांचें कितें रे टँकर दिसाक कितले आय थिंक 1,500-2,000 कितें टँकर पडटा म्हाका सांग टँकर मनीस कहो रे इतको एफोर्डेबल ना तो आमी कितें सगळीं हे पयशेकारां न्हू मिडल क्लास लोक रावता वेऱ्यान हांगासर लोकांचें चिंता मरे मातशें तुमचें हें जाता तेन्ना तुमी सारकें सादोवन घेता वोटिंगेच्या टायमार तुमी बरें येता हें करा तुमी जेन्ना इलेक्शनाक रावता तेन्ना तुमी देव आनी परत नेक्स्ट इयर मागीर इलेक्शनाक वोट्स मागपाक येता घरा तेन्ना देव बट ते इन बिटवीन जो तो पिरियड आहा तेन्ना वचा मरे आनी फर्स्ट थिंग हांव इतकेंच रिक्वेस्ट करता ग्रामसभा म्हणटा पळय लोक न्हू ग्रामसभान सगळे दादले आसता बायलां फुडें सरा बिकॉज बायलांक मेन खबर आहा प्रॉब्लेम कितें दादल्यांक खबर ना दादले उठ्ठा आनी चल्ले पोटा फाटल्यान ते रातचे येता बायलांक सफर करचें पडटा सो हांव म्हणटा की बायलां मातशी ग्रामसभेक तुमी न्हू अटेंड करा ग्रामसभा दादल्यांनी करिना जाल्यार जाता आनी पंचायतीन न्हू एवरी पंचायत एज पर द लॉ न्हू एवरी पंचायतीन एक न्हू हेल्प डेस्क म्हणून आसता फिमेल हेल्प डेस्क आसता हांगा आसा हेल्प डेस्क हांगा फिमेलूय ना आनी मेलूय ना एक फिमेल हेल्प डेस्क कंपल्सरी पंचायतीन आसोवंक जाय तुमी इतके बरे हेजेर पोस्टार बसला आनी तुमकां तुमचे कितें लॉज आहा रुल्स आहा ते आमी सांगपाचे नॉर्मल मनशान कॉमन पिपलान सांगपाचे शिकल्या म्हणून खुर्चेर बसला काय 10वी फेल जावन भितरल्यान पयशे दिवन केला सर्टिफिकेटीन बसल्या सेक्रेटरीक काय ते खबर ना अरे बाबा तू बसला 6 म्हयने जाले तुका हांगा पोस्टिंग केला आनी तुका गांवचे जर कांयच खबर ना कितें म्हणटा तूं आतां भायर सराना रे घरा खंयसून वयर सून वयता इमानान बसून वचत भायर सराना तूं खबर आसूंक जाय मरे तुका प्रॉब्लेम कितें चलता ते हांव ताका एकट्याकूच ब्लेम करिना बिकॉज ही इज जस्ट अ पपेट तो पपेट हय म्हणल्यार हय ना म्हणल्यार ना ताका स्वताचें मतूच ना आनी तो ह्या गांवच्या लोकांक एटॅचूय ना बिकॉज तो गांवचो न्हू तुमी जे आहा वॉर्ड मेंबर जावं सरपंच सुद्दां कोण आहा न्हू तुमी गांवची तुमी लोकांक पयलीं पासून वळखून जाणा लोकांचे प्रॉब्लेम खबर आहा तुमकां फुडें सर आनी करा मरे नेक्स्ट टायम तुमकां तोंड आसूंक जाय लोकांच्या दारार येवपाक वोट मागूंक बाबा आमकां वोट दी म्हणून लोक न्हू शेणाचे थापे मारताले तोंडार लास्टाक वोट कितें सांग पयलीं नाका पांच सुद्दां जाल्यार 5 फिगर्स सांग हांव तुका अप्रॉक्सिमेट कितें सांगू हँडल करता सो तूं आतांच जाय हांव तुका हांव जे कितें म्हाका सांग ताका टायम कितलो लागता आमी तुका कॉपी मागूंक ना जी कितें फॉलो म्हाका दी हांव जाता तितकें म्हजें ट्राय करता बरें आतां हांव हांगा उदीक मागता फुडल्या विकांत उदीक फूल टायम दिता इन रायटींग दिता जाल्यार तूं गॅरंटी दिता आपूण दितलो कशें काडी भायर येता म्हाका कितें सांग तूं पांगयलें कितलो जालो आमकांय कामां आहा आमी आतां आमी मार्केट तशें म्हापसा बंद करता कितें जालें म्हापसा आमी बंद करतले फूल सिटी बंद आमकां जर आनी त्या भायर बाकीचे सिटीचे कोण लोक आहा जे आमचे सपोर्टर आहा म्हापसा ऑल इंडिया ट्रेड युनियन आहा पळय तांकां जे आमी तेंचे कडेन आमी वयतले आनी तेंचो सपोर्ट घेवन मागीर फुडें फर्दर आमी डायरेक्शन फूल गोवा बंद करूंक ट्राय करता कित्याक लोकांक सगळ्यांक त्रास जाता जाय सगळ्यांक आतां मागीर आमकां तेंचो सपोर्ट घेतला आमदारा कडेन वयतले आमी मागीर ईडी मिनिस्टरा कडेन वयतले आमदारान आमकां सपोर्ट करूंक जाय कित्याक दिगंबर कामात पळय मडगांवच्या वेपाराक तो सपोर्ट करता तसो आमी फक्त आमदारानूय आमकां सपोर्ट करता म्हणून दिगंबर काम दिवचें वाठारांत वेऱ्या वाठारांत ताची समस्या खूब भेडसावत आसा आयज वेऱ्याचे लोक थोडे लोक वेऱ्याच्या पंचायतीन गेल्ले घेराव घालपाक तेंच्यांनी सेक्रेटरीक घेराव घातलो आनी तेंची जी सगळी समस्या आहा तांकां सांगिल्ली आसा बट ते सरपंच बीन आसल्या एकूय पंच मेंबर ना म्हणून ते मातशें हें जाल्ले आक्रमक जाल्ले मागीर तेंच्यांनी बायट दितना सांगलें की 6 म्हयने जाले म्हणटा ते आमकां उदक ना आमी टँकर पावता म्हणटा पंचायत टँकर धाडटा पूण उदक ना पूण कितक्या पर्यंत हे टँकर धाडटले पूण हेज्या खातीर आनी टँकर येता घरान थोड्यांक जाणटी आसता उदक भरपाक जायना म्हणटा ते पूण थोडे म्हणटा बेडीचेर आसा तांकां उदक खूब त्रास जाता सो ह्या हेजेर लक्ष दिवचें
अशी तेंची मागणी आसा. आनी आयज परवरी केदार नायक सारिका कॉन्शियस एमएलए आनी फाउंडेशन स्टोन घातिल्लो आसा. परवरी PDA कॉलनी PWC थंय पंपींग स्टेशन आहा. थंयच्यान ते खंय नेरूल जी टाकी आसा थंय पर्यंत एक व्हडलो पायप घालतले. आयज फाउंडेशन स्टोन घातिल्लो आसा. 10 दिसांनी म्हणटा काम रेडी जातलें. हें काम जातकूर हांगाच्यान फोम स्टार्ट केलो की हांगाचे वेरे जे हे आसा पंपींग स्टेशन थंय डायरेक्ट उदक पडटलें आनी थंयच्यान मागीर ते नेरूल बी त्या सायडीन उदक वयतलें. हें काम जातकूर वेऱ्यान ह्या वाठारांत उदकाची समस्या भेडसूची ना अशें ताणें सांगिल्लें आसा. स्टुडंटा खातीर शिरोडा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.